डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला सरकारातले दोन्ही उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आणि बाबू आजगावकार आपले लागींचे काँग्रेसीचे प्रतिस्पर्ध्या आड वेंचणुकांत पडले. उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकाराक मडगांव मतदारसंघात विरोधी पक्ष फुडारी काँग्रेसीचे फुडारी दिगंबर कामत हांच्या आड सुमार 6,000 मतांनी पराभव आयलो. इतली वर्सां उत्तर गोंयांत पेडण्या मतदारसंघात आजगावकर वेंचणूक लढयताले. ह्या खेप तांकां दक्षिण गोंयांत मडगांवां उमेदवारी दिल्ली. 1994 पासून कामत मडगांव मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करत आसा. आनीक एक धक्को म्हळ्यार प्रमोद सावंत सरकारांतले दुसरे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकार हांकां काँग्रेसीचे उमेदवार आल्टन डिकॉस्टान हारयलो. कवळेकार केपें मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करताले. 2017 सालांत तांणी काँग्रेसीच्या तिकेटीर केप्यां जैत मेळयल्लें. उपरांत ते 2019 हेर 9 जाणां बरोबर भाजप पक्षांत भितर सरिल्ले. केप्यांत पयलेच फावट निवडून आयिल्ले डिकॉस्टा हांणी कवळेकार हांचो सुमार 3,000 पेक्षा चड मतांनी पराभव केलो. काँग्रेस पक्षान सतत 5वे फावट हो मतदारसंघ आपले कडेन दवरपाक येस मेळयलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.